म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करपाक सरकार मुद्दाम वेळ मारून व्हरता अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार म्हणटा. अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व केलो जाल्यार सरकाराक खणी सुरू करपाक लेगीत मर्यादा येतल्यो अशें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच गोवा फावंडेशनान उच्च न्यायालयांत गोंय सरकारा आड अवमान याचिकाय दाखल केल्या. मायनिंग विशया वयल्यान दिवचल म्हालांतल्या आडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. 2008 ह्या वर्सा लोकांचेर घातिल्ली केस फाटीं घेवची, सैमीक उदका स्त्रोत आनी शेतां भाटांचो विचार जावचो, ताच्या उपरांतूच मायनिंग सुरू करपाक NOC दिवपाचो विचार करचो अशी नेटाची मागणी आडवलपालच्या ग्रामसभेत लोकांनी लावन धरली. तसो थारावूय ग्रामसभेत घेतिल्लो. मायनिंगेक NOC दिवचे पयलीं आमदार आनी संबंदीत अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवची अशी मागणी लोकांनी केली. आयतारा तिनसांजे म्हापशा करसवाड्या वयल्या मलीक बेपारी हांच्या घरच्या वयल्या माळ्याक शॉर्ट सर्कीट जावन अचकीत उजो लागलो. म्हापशा उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी बेगोबेग घटनास्थळाचेर धांव मारून हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो खर आशिल्ल्या कारणात पिळणच्या उजो पालोवपी दळाकूय घडणूक थळाचेर आपोवन हाडले आनी साबार यत्न करून उजो नियंत्रणांत हाडलो. ह्या उज्याक लागून जिवीतहानी जावंक ना, मात सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिला. सोमारा सकाळी फुडें वास्कोच्या डॉमिनोज दुकानाक उजो लागलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जनरेटराक लागून ही दुर्घटना घडली अशें उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ही माहिती दिल्या. पूण आजून मेरेन ह्या उज्यांत कितले लुकसाण जालें हाचो नेमको अंदाज कितें तो कळपाक मार्ग ना. सकाळ फुडें हो उजो वास्कोच्या डॉमिनोज दुकानाक लागलो. उजो पालोवपी दळ रोखडेच घटनास्थळाचेर दाखल जाले. तेन्ना ही घडणूक कित्याक लागून जाल्या हें कळोवन मुखार आयलें. जनरेटराक लागून ही दुर्घटना जाल्या अशी बातमी मुखार आयली. ही माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. पूण आजून मेरेन कितले लुकसाण जालां हाचो अंदाज कांय येवंक ना. मुरगांव पालिकेन वेवसायीक परवानो नाशिल्ल्यान वास्कोत 2 दुकानांक कुलूप लायले. 30 वर्सां वेवसाय करपी दुकानदारा कडेन लेगीत वेवसायीक परवानो ना. सुमार 250 दुकानदारांनी लायसन फी भरिल्ली ना अशी माहिती नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार हाणें दिली. वेवसायीक परवानो नाशिल्ल्या कारणान मुरगांव पालिकेन वास्को हांगासर 2 दुकानांक ही कुलूपां मारली. 30 वर्सां वेवसाय करपी दुकानदारा कडेन लेगीत वेवसायीक परवानो नाशिल्लो. सुमार 250 दुकानदारांनी लायसन फी भरली ना अशी माहिती नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान दिल्या.
गोंयांत प्रदूषण ना, गोंय सामकें नितळ आनी निवळ आसा, ताकाच लागून लाखांनी पर्यटक जिवाचो गोवा करपाक गोंयांत येता. पूण कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेंतलें प्रदूशण पळयलें जाल्यार आमचें गोंय खरेंच निवळ आसा काय कितें असो प्रश्न पडले बगर रावना. कुंकळ्ळे उद्देगीक वसणुकीत हे घाणेरडें उदक पातळ्ळा, ताका लागून सामकें प्रदूशण जाल्लेलें आसा. ताका लागून थळाव्या लोकांनी नाराजी उक्तायला. केरळांतल्या एर्नाकुलम क्रिस्तांव प्रार्थना सभेत आयतारा सकाळी फुडें भयंकर स्फोट जालो. ह्या वेळार 3 ते 4 स्फोट जाल्ल्याचो दावो आसा. हातूंत एकल्याक मरण आयलां जाल्यार 36 जाण जखमी जाल्ले आसात. ह्या संबंदी केरळच्या मुखेलमंत्र्यान चवकशेचे आदेश दिले. हो बॉम्बस्फोट काय आनी कितें ताची चवकशी आमी करतात. आतां परिस्थिती नियंत्रणांत खाला आसात अशें केरळाचे पुलीस महासंचालक शेख दारवेश हाणें सांगलें. मजगतीं ह्या बॉम्बस्फोटा उपरांत गोंयांतल्या काणकोणच्या ज्यू लोकांच्या प्रार्थना थळाचेर सुरक्षा वाडयल्ली आसा. गोंयांत 30 आनी 31 ऑक्टोबराक वादळी वाऱ्या सयत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. त्या प्रमाण वयले 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केलेले आसा. ह्या काळात वाऱ्याची गती वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतली असोय अदमास खात्यान उक्तायला. ताका लागून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयचे न्हू अशें तांच्यांनी कळयल्लें आसा. 29 ऑक्टोबर तशेंच 1 आनी 3 नोव्हेंबराक वातावरण सुकें आशिल्लें. ह्या 4 दिसांनी फांतोडेचेर धुकें पडटले तशेंच रातच्या 11:30 वरां मेरेन दर्यांत व्हड ल्हारां उसळपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. कांदो परत एकदा आतां म्हारग जाला. 80 रुपया किल अशी कांद्याची दर आसा. सध्या कांदो 100च्या घरात पावपाची शक्यता आसा. सोमारा मार्केटात कांदो 80 रुपया किलांनी विकतालो. मदीं मदीं पडपी अवकाळी पावसाक लागून कांद्याच्या पिकावळीचेर परिणाम जालेलो दिसून आयला. ताका लागून कांदो म्हारग जाला म्हणून कांदो विकप्यांचो दावो आसा. गोंयांत बेळगांव सावन कांदो येता. सध्या जो कांदो बाजारात मेळटा तो वलो. ताका लागून वजन चड आनी किलाक कांदो उणें अशी सध्याची गत आसा. 20 ते 25 रुपया किल ह्या मोलान मेळपी कांद्याचें मोल अचानक वाडिल्ल्यान लोकांचे बजेट सध्या बरेंच हाल्ला. आपाचो नेता मनीष सिसोदिया हांकां जामीन मेळटलो काय तांची परतून तुरुंगात रवानगी जातली ह्या कडेन आतां सगळ्यांच्यो नजरो आसात. सर्वोच्च न्यायालयांत जाल्ल्या सुनावणे दरम्यान ही दिल्ली मध्य धोरण घोटाळ्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टान मनीष सिसोदिया हांचो जामीन नाकारला. आपाचे व्हडले नेते सिसोदिया मध्य धोरण घोटाळो प्रकरणाच्या अटकेत आसा.
बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीर काँग्रेस पक्षा वतीन बायलांची मोटरसायकल रॅली आयोजीत केल्ली. दक्षिण गोंय जिल्लो युवा काँग्रेसीन आयतारा हिरवो बावटो दाखोवन ही बायलांची मोटरसायकल रॅली घडोवन हाडली. काँग्रेसीच्या देशव्यापी उपक्रम शक्ती सुपर शी ह्या उपक्रमाचो हो एक भाग जावन आसा. गोंय जिल्हा युवा काँग्रेसीन आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हांच्या पुण्यतिथी दिसा सायकल रॅली ही आयोजीत केल्ली. बायलांक सशक्तीकरणाचेर आमी विश्वास दवरता. बायलांचे शिक्षण तांच्या हक्काचो आमी आदर करतात. सावर्डे, कुडचडे, सांगे आनी केपें हांगाच्यान ह्यो रॅली जाल्यो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2 दिसाच्या दौऱ्या खातीर गुजरात पावले. महेसाणा हांगासर पंतप्रधानाचे जल्लोशात स्वागत जाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें सुमार 6,000 कोटी रुपया खर्चून बांदलेल्या विविध विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन आनी पायाभरणी जाली. पंतप्रधान हांगा खुबशा कार्यक्रमाक सहभागी जावपाचे आसा. ते सकाळी 9:30 वरांचेर अहमद हांगा पावले आनी अंबाजी देवळा कडेन तांची रवानी जाली. तांच्यांनी अंबेचें दर्शन घेतलें. ह्या दरम्यान दाभोडा गांवांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीर सभेक तांच्यांनी संबोधीत केलें. परये होणा 70 हांगासर आजोबा नगर कणकीचे मळ हांगासर खगोलशास्त्र प्रेमींनी चंद्रग्रहण पळोवपाचो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो. शेनवारा रातचे चंद्रग्रहण निमतान हे आयोजन केल्लें. खगोलप्रेमी आनी स्थानिकांनी भरपूर प्रतिसाद दिवन दुर्बिणींतल्यान चंद्रग्रहण पळोवपाचो आनंद लुटलो. विद्यावर्धक मंडळाच्या डिचोलीतल्या शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक शाळेच्या राष्ट्रीय सेवा येवजण NSS शिबिराक उमेदीन सुरवात जाली. अंदू कुडचरेच्या सरकारी हायस्कुलांत हे शिबीर आयोजीत केल्ले. आयतारा ह्या शिबिराचें उक्तावण जालें. विद्यावर्धक मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, शाळा वेवस्थापक अरुण साळकर, सुविधा विभाग वेवस्थापक दिनेश मयेकर, प्राचार्य आलार्डो मिनेझीस, कुडचरे हायस्कुलाचे प्राचार्य श्रीकृष्ण नायक आदी हांगासर हजर आशिल्ले. व्याघ्र प्रकल्प अधिसूचित करपा संदर्भात उच्च न्यायालयान दिल्ल्या 3 म्हयन्याची मुदत सोंपिल्ल्यान गोवा फावंडेशनान खंडपीठात अवमान अर्ज सादर केला. ताचेर बुधवारा 1 नोव्हेंबराक सुनावणी जातली. वाघ संरक्षीत वाठार प्रकल्प अधिसूचित करपा खातीर मुदत वाड मेळची ह्या खातीर राज्य सरकारान 20 ऑक्टोबराक उच्च न्यायालयांत अर्ज केल्लो. मात ताचेर सुनावणी घेवपा खातीर सरकारा कडल्यान कसलो उल्लेख जावंक ना.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदारांच्या फोडाफोडी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचो सभापती सचिन नार्वेकराचेर चाबूक मारला. महाराष्ट्राच्या बाबतींत सुप्रीम कोर्टान सभापतीक जो आदेश दिला त्या फाटभुंयेर गोंयांतूय अशा तरेचो आदेश येत काय म्हणून आता राजकीय मळाचेर चर्चा सुरू जाल्या. सोमारा पेडण्या शेतकी धोरणाचेर चर्चा करपाक आपयल्ल्या बसकेत शेतकऱ्यांक बसपाक जागो उणो पडिल्ल्यान बोवाळ जालो. पयलीं ही बसका शेतकी विभागीय कार्यालयांत आशिल्ली. जागो उणो पडिल्ल्यान उपरांत शेतकी खात्याच्या सभाघरांत बसका जाली. सरकारान मांद्र्या उपविभागीय शेतकी कार्यालय सुरू करचे म्हणून सरपंच अमित सावंत हांच्यांनी मागणी केल्या. आयतारा तिनसान्या म्हापशा करासवाड्या वयल्या मलीक बेपारी हांच्या घरच्या वयल्या माळ्याक शॉर्ट सर्कीट जावन अचकीत उजो लागलो. म्हापशा उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडलो. उजो खर आशिल्ल्या कारणात पिळणच्या उजो पालोवपी दळाकूय घडणूक थळाचेर आफोवन हाडले आनी साबार यत्न करून उजो निमको नियंत्रणांत हाडलो. ह्या उज्याक लागून जिवीत हानी कसलीच जावंक ना, मात सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उक्तायला. आयतारा वेरे वाघुर्मेशी ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायत वाठारांतल्या शितोळे तळयेच्या कॉन्क्रिटीकरणाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. थळाव्या लोकांच्या विरोधा सामकार पंचायतीकूय नमते घेवचे पडले. लोकांनी पंचायत मंडळाक हो प्रकल्प रद्द करपाचो थाराव घेवपाक लायलो. गोंयांत 30 आनी 31 ऑक्टोबराक वादळी वाऱ्या सयत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. ते प्रमाण वयले 2 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या काळात वाऱ्याची गती वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसतली असो अदमास लेगीत खात्यान उक्तायला. ताका लागून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयचे न्हू अशें आव्हान केलां. 29 ऑक्टोबर तशेंच 1 आनी 3 नोव्हेंबराक वातावरण सुकें आसतलें. ह्या 4 दिसांनी फांतोडेचेर धुकें पडटलें. तशेंच रातच्या 11:30 वरां मेरेन दर्यांत व्हडली ल्हारां मारपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या.